नमस्कार. विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू जालां आनी तातूंत भितर विरोधकांक कितलो वेळ मेळटा. सत्ताधारी इतले जाण आसात, 33 जाण सत्ताधारी म्हाका बसतात. तांचो प्रेशर कितलो आनी ते सत्ताधारी पक्ष विरोधी पक्ष हांचे भितर सुमेळ घडटा काय कितें, विरोधी पक्ष तांकां व्यवस्थीत रित्या तोंड दिवंक शकता काय कितें, खंयचे प्रश्न उपरासतात, ह्या प्रश्नाक जापो तांकां व्यवस्थीत मेळटा काय कितें. आनी सगळ्यान म्हत्वाचें विरोधी पक्ष विस्कटल्यात, तांचे भितर एकी ना, ताका लागून ते व्यवस्थीत विधानसभेक तोंड दिवंक शकचे नात अशे तरेची चर्चा आसतना प्रत्यक्ष कितें विधानसभेन घडटा. आज आमचे मदीं विधानसभेंतले खडेगांठ आमदार आसात विजय सरदेसाय. विजय, तुका हांव येवकार दिता. सगळ्यान पयलीं आमी नांवूच दिलां हाव बजेट इज लायक चिप्स म्हणून. कळ्ळें, तूं चिप्स घेवन गेलो विधानसभेन, हें कितें प्रत्यक्ष? चिप्स म्हळ्यार कितें, चिप्साचें पॅकेट कशें आसता की हवा चड खाण कमी, ते भशेन हें बजेट, जें बजेट 4 म्हयन्या पयलीं प्रेजेंट केल्लें, ते 4 म्हयन्या नंतर आमी ताजें भासाभास करतात. म्हणल्यार कितें, ताजो अर्थ असो की तें बेजिकली आतां शेळना बजेट, तें शेळना. आनी तें बजेट फक्त एक फील गूड फॅक्टर, बरो दिसपा खातीर, एक फकत फुगयलेलें बजेट. तें फिगर्स अनरियलिस्टीक म्हणून कॅगान म्हणिल्लें आहा. म्हळ्यार कंट्रोलर आनी ऑडिटर जनरल म्हणटा की फिगर्स अनरियलिस्टीक आहा, वोगीच ब्लोट केल्यात आनी दाखोवन दिला की सगळें ऑल इज वेल म्हणून. सो हें जर हाजो सारांश करतलो जाल्यार तें एक चिप्साच्या पाकिटा भशेन गोंयचें बजेट, की हवा चड आनी खाण कमी, हें हांवें सारांश केला. म्हाका एक सांग, हें बजेट तूं म्हणटा नॉन सिरियस ना, नॉन सिरियस म्हणना हांव, म्हणटा हांव अनरियलिस्टीक फिगर्स. गोंयांत पळय थोड्यो वस्तू बऱ्यो जाता, पूण बऱ्यो जावंक शकता आनी कितें त्यो हांवें सांगिल्ल्यो आहा. बजेट आतां इतलीं वर्सां आमी पळयतात एसेंब्लीत, एक आंकड्याचे खेळ करतात आनी ह्या आंकड्याचे खेळ प्रत्यक्ष इम्प्लिमेंट जायना, मागीर इम्प्लिमेंट जाता जाल्यार तें कितें जाता, म्हणजे प्रचंड गोंधळ. आनी सरकाराकूय ह्या अशा बजेटा बद्दल आतां इतलीं वर्सां आमी ताजेर बरयतातय बी, कितले सिरियसनेस आसा. मायनींग धरून ते टुरिजम धरून ते हे सगळे आंकडे, वेगवेगळे जावपी खर्च, लोकांचेर तो एक भार जावन पडटा. अशे वेळार बजेटाक पर योग्य टायम दिला. एक PRS रिसर्च म्हणून एक एजन्सी आहा, जी एक इंडिपेंडंट एजन्सी बजेटां शिकता. ते एजन्सीन अशें म्हणिल्लें आहा, गेल्या वर्सा मेरेन गोंय आनी केरला हे 18 दिसाचें बजेट सेशन घेतात, मॉन्सून सेशन, आनी वीच इज व्हेरी गुड, म्हणजे द हायेस्ट इन द कंट्री इज 18 डेज. गेल्या वर्साचे 18 दिसांच्यान आमी आतां 15 दिसांचेर पावल्या. म्हळ्यार आमी बजेट डिस्कस करपाक येदें कमी ऑपोजिशन आसून पसून, जे तूं म्हणटा युनायटेड ना, ते ऑपोजिशनाक पसून सरकार कित्याक भिता. सरकार इतल्याच खातीर भिवंक शकता कित्याक सरकारान जें बजेट प्रेजेंट केलां हें अनरियलिस्टीक, हे इतले फिगर्स नाच. तो जो तांणी GDP दाखयला 14.27%, हो 14.27% GDP मेळपा खातीर एक्चुअल ग्रोथ जावंक जाय 21%. सो ती फिगर कशी चूक ती हांवें तांकां काल दाखयलेली आहा. आतां मुख्यमंत्र्याचे रिप्लायन तो कितें म्हणटा तें पळोवया. पूण म्हाका दिसता ते भशेन तुवें आतां मेजर सेक्टर सांगले, टुरिजम म्हणटा कितें, मायकल लोबो जो टुरिजम बेल्टांतलो आमदार, तो म्हणटा की क्वॉलिटी टुरिजम पडला, टुरिजम डावन वचत आहा. पुणून आमचो सरकार बजेट सेशनाचे पयले दिसा फिगर्स भायर काडटा, ते पसून एन्युअल फिगर्स न्ही, हाफ इयरली फिगर, जे फिगर दाखयता की 50 कोटी लोक आयले, 50 लाख लोक आयले. आनी फाटल्या वर्सा टुरिजम मिनिस्टरान डिक्लेअर केल्लें 1 कोटी टुरिजम येता म्हणून. ना, टुरिस्ट जर येता जाल्यार आर वी गेटिंग क्वॉलिटी ऑर आर वी गेटिंग ओनली क्वॉन्टिटी, हो प्रश्न आहा. कित्याक टुरिस्ट जर अशे येता जाल्यार लोक कंप्लेन कित्याक करता. MSMEक लँडींग एजन्सीज पयशे कमी कित्याक दितात, टुरिजम सेक्टराक फायनान्सींग कित्याक जायना. सेकंड, मायनिंगाचेर आतां एक सुप्रीम कोर्टान जजमेंट दिल्लो आहा की रेट्रोस्पेक्टीव टॅक्स मायनाचेर घालूं येता म्हणून. सरकार आमचो चिंतता काय कितें, नाजाल्यार फक्त 180 कोटी दाखयलेले आहा हे बजेटान. कितलेच पयशे सरकारान एक्स्ट्रा घेवं येता. मिनेरांक ते लायतले कातर काय फक्त बारीक मनशाचेर ताण वाडयतले, बिलां वाडोवन. कित्याक हे खेपे मेजर इलेक्ट्रिसिटीचेर तांची येणावळ आहा, ती कशी येतली, ती फक्त बारीक मनशाचेर बिल वाडोवन. सुरूच जावचें ना म्हणटा न्ही, मायनींग सुरूच जायना, सुरूच जावचें ना. कारण ज्या पद्दतीन अनरियलिस्टीक सरकार पळय मायनिंगा संदर्भान प्लॅन काडटा, गोवा फावंडेशन सरळ म्हणपाक लागला हें मायनींग सुरूच जावचें ना. ना मायनींग सुरू जायना, पूण आतां जे भशेन जें कितें ट्रान्सपोर्टेशन चलता
तातूंत एक अशें दिसता की मायनींग बंद जाल्लें तेन्ना मायनींग डिपेंडंट्स म्हणून जे लोक आशिल्ले तांकां प्राधान्य दित नात. आतां सगळे नवे प्लेयर आयिल्ले आहा, तांची ओल्ड मशिनरी, तांचे ओल्ड ट्रक सगळे कळमून गेल्या आनी नवेच एक इकोसिस्टम इवॉल्व जाल्लो आहा. ह्या इकोसिस्टमान गोंय सूट जातलें वो ना. मयेच्या लोकांनी म्हाका सांगिल्लें आहा, म्हळ्यार दिवचले तालुक्यांतल्या लोकांनी, की डेपो बरो आसलो म्हणून. आतां वेदांता आनी चौगुलो जो आयला तो शेतकऱ्यांक पसून डॅमेज जे कॉम्पेन्सेशन दिवपाक 10-10 वर्सां काडटा. म्हळ्यार पयलीं शेती काबार करता ती काबार करताच, मागीर ताका कॉम्पेन्सेशन दिवपाक 10 वर्सां काडटा. म्हळ्यार हो हॅरेसमेंट लोकांचो आनी सरकार कांय करना. तुवें बजेट अनरियलिस्टीक म्हणलें, पूण एकूणच खरें बजेटाचेर डिस्कशन जाता एका तेंपार न्ही, फक्त एसेंब्ली न्ही, ताजे भायरूय बी डिस्कशन जातालें. वेगवेगळ्या कित्याक जातालें, बजेट एकूचदां प्रेजेंट जातालें. पयलीं बजेट ना, हे मदीं एक प्रथा पडिल्ली की बजेट काडटाले 6 म्हयन्या नंतर फुडले. हें फक्त पर्रीकार दुयेंत जालें तेन्ना जालें. आमच्याच वेळार हें जालां, वोट ऑन अकाउंट म्हणून घेवंक लागले. वोट ऑन अकाउंट म्हळ्यार कितें, 4 म्हयन्याचें तूं परमिशन घेता, म्हळ्यार 1 क्वॉर्टराचें परमिशन घेता आनी तूं पयलीं पयशे आपल्याक घेता आनी मागीर सप्लिमेंटरी डिमांड्स पास करता. हें जाता फक्त पर्रीकार तेन्ना दुयेंत आशिल्लो, तो फायनान्स मिनिस्टर आनी मुखेलमंत्री आशिल्लो म्हणून हें जातालें. आतां कोण दुयेंत ना. आतां फूल बजेट ते प्रेजेंट कित्याक करूंक शकना, मार्चानूच प्रेजेंट कित्याक करूं शकना ते करना. कित्याक तांणी सगळें टेम्पररी दवरलां. सगळे डिपार्टमेंट अनएकाउंटेबल आनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेवंक सोदना. थोडे 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 अशें करप आनी लास्टाक सगळें गुंडावप आनी मागीर डायवर्ट करप पयशे आपल्याक जाय थंय. हें चालूच आहा, ही प्रथा जाल्ली आहा. न्ही, म्हाका एक सांग, एक आमी बजेट किंवा हे आंकडे, आमची येणावळ, महसूल, रेव्हेन्यू हाजेर जेन्ना चर्चा करतात न्ही, तर एक सदांच इशू आनी जो आमी काडला. आमी कांय म्हयने पयलीं ऑस्कर रिबेलोची एक इंटरव्यू घेतिल्लो. तातूंत ताणें हे रिजनल प्लॅन आनी मेनली गोंयचो डेव्हलपमेंट हाजेर ताणें बरी बडयो मारल्यात. तुजेंय नांव ताणें घेतिल्लें. आनी ह्यो बडयो मारता आसतना मागीर आमी एक मोहीम काडली फाटले 15 दीस, एसेंब्ली सेशन सुरू जाय म्हणसर. ती मोहीम कितें, पुरो जालो विकास, आमकां नाका विकास. कारण आतां एक एअरपोर्ट आशिल्लो, दुसरो एअरपोर्ट आयलो, कोण तरी तिसरो म्हणटा, परत जमनी भायल्यान विकप, थंय आनी कितें हॉटेलां, कितलीं हॉटेलां, कितले टुरिस्ट, कितले विमानतळ, गोंय खंय वचपाचें. कारण आमी पळयलां 1961 7 लाख गोंयकार आशिल्ले, आज ते 17 लाख, तातूंत भितरले गोंयकार 7 जाल्यात. ना, एक कोणें तरी हाजेर एक स्टँड घेवपाक जाय. हांव ओपोजिशनान आसून पसून आय एग्री. एक सुरेश प्रभून म्हणिल्लें आहा, जो गोंयचो जावूय आनी जो BJPन एक व्हडले तरार आहा, तो म्हणटा की गोंयची कॅरिंग कॅपेसिटीचेर डिस्कशन जावंक जाय. पूण जे थोडे आर्मचेअर पॉलिटिकल एनालिस्ट, ओ पॉलिटिशियन, ओ सोशल वर्कर, ओ एक्टिविस्ट म्हणून जे केन्ना केन्ना अशे अळमी कशी भायर सरतात, ते क्लियर तांणी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक जाय. तांणी राजकारणान भितर सरूंक जाय आनी सांगूंक जाय की आमी हे बदल हाडूंक शकता. गोवा बचावन एज्युकेशन पॉलिटिक्स कित्याक केली ना, कित्याक केली ना. कोंकणी भरजेचो आवाज पार्टी जावंक जाय आशिल्ली, कित्याक केली ना. कोणे हाडयल्ले तांकां पार्टी करा. तूं म्हणटा की हे जे पळय सोशल एक्टिविस्ट तशें हांव फकत म्हणटा अशें की ऑस्कर रिबेलोचें हांवें त्या दिसा आयकलां. हांव ताका केन्ना रिप्लाय दिवंक वचना, पूण तूं आज विचारता म्हणून उत्तर दिता. तो म्हणटा की 16B आमी हाडली. जो रिजनल प्लॅन 2021 करपाक तोय जर आशिल्लो तातूंत आनी तो जर रिजनल प्लॅन सगळो बरो आशिल्लो जाल्यार आज MDRाचो इश्यू जो जाता तो कोणा खातीर जाता. तातूंत त्या प्लॅनान त्रुटी आसा म्हणून जाता. त्या प्लॅनान त्रुटी आशिल्ल्यो त्यो करेक्ट करपा खातीर हॉरायझन पिरियड 4 वर्सां आशिल्लो म्हणून तो त्या टायमार 16B हाडली. आनी 16B कितले केसी केल्यो आमी, 32 केसी केल्यो. आउट ऑफ दॅट 32 केसी 18 केसी आशिल्ल्यो फक्त रिलिजियस इन्स्टिट्युशनाच्यो. तें तो पळोवंक वचना. आमी TDR म्हणटा तो कॉन्सेप्ट हाडिल्लो. TDR म्हळ्यार कितें, टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट कोणाक नाका आसपाचो, ताका इन्सेंटिवायज करपाचे डेव्हलपमेंट रायट्स दिवन. पूण तें आयकूंक ते कोण तयार ना. अशें बसून बिंदास सांगप कांय नाका, चड जालें डेव्हलपमेंट आनी सगळें बंद. दीस इज सिनिसिजम. गोंयांत रिस्पॉन्सिबल आसपाक जाय. गोंयांत डेव्हलपमेंट जाय न्ही. गोंयांत डेव्हलपमेंट जातलोच जे म्हणसर गोंयांत आज ब्रँड गोवा म्हणटा तो चलता. ते ब्रँड गोवान डेव्हलपमेंट जातलो, तो तातूंत फायदो स्थानिकांक मेळूंक जाय. हो कॉन्सेप्ट आसपाक जाय. गोंयांत म्युजीक जर येतलें जाल्यार म्युजीक कितें, रातचे पुलिसेंक हप्ते दिवन म्युजीक चलोवप ना, सगळें काय सारकें करप. तुवें देंप्याचें नांव घेतलें उदळ. देंपो चलताले तेन्ना बरें. ह्या लोकांनी जो पळय मायनींग इंडस्ट्री
फाटले 10 नाही, वर्सां लोक ह्या म्हणटात ह्या ते. ह्या इंडस्ट्रीन पळय जो कितें पयसो गेलो तो खंय गेलो. ना खंय एक गोंयाक लागला, कितली 5 स्टार हॉटेल ताणें बांदली, कितले डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट ताणें हाडले, इंडस्ट्री कितल्यो आयल्यो. ह्या लोकांनी हो रिइन्वेस्ट गोंयान करपाक जाय आशिल्लो. म्हणून ते सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट म्हळ्यार कितें, तो पयसो करप, तातूंतलो थोडो पार्ट गोंया खातीर मोडप, ह्या गोंयचे खंयचे इंडस्ट्रीन हें केलां. म्हणून आमकां इंडस्ट्रीच ना कशें दिसता, आमकां टुरिजम डेव्हलपमेंटूच ना कसो दिसता. पळय सगळ्यान व्हडलें स्कॅम म्हणटा तें, ज्याचेर ऑस्कर रिबेलोन कितलें उलयलें तें हांव नकळो. 50,000 कोटी रुपयांचे स्कॅम म्हणटा जुवारी स्कॅम, तें ह्या सरकारान केल्लें आहा. जे भाऊसाहेब बांदोडकारान 4 जाणांक जमीन दिल्ली, ती जमीन ते आतां 1 लाख रुपयांक विकूंक लागले लोदा. मागीर हें कितें, आनी हाजेर कोणूच कसो उलयना, कित्याक उलयना म्हाका हें कळना. सो मेजर जे इश्यूज आहात पळय ते आमी डिसरिगार्ड ना. पूण करतात. हांव कोणूच कसो पळय तूं क्वेश्चन केलो, ताका म्हजी जाप अशी की ऑपोजिशनान नेतृत्व करपाची गरज आहा. तुमी ऑपोजिशनूच एक नात, तुमी एसेंब्लीनूय एक नासतात, तुमी भायरूय एक नासता. म्हणजे लोकांनी कशें वचप, लोकांनी खंयचें नेतृत्व पळोवप. कारण निमाणे पर्रेकाराचें एक वैशिश्ट आशिल्लें, तो फक्त विधानसभेन न्ही, विधानसभा चालू आसतना तो 2000 लोकांचो मोर्चा विधानसभेचेर हाडटालो. हें जें पळय कितें एक दहशत, एक दरारो, लोकांचो एक शक्ती उबी करप, ही शक्ती उबी करपाक ऑपोजिशनाक अपयश आयलें. पर्रीकार जेन्ना उबारतालो तेन्ना पर्रीकारान सांगिल्लें की काजिनो आपूण बंद उडयतलो, आनी मागीर ताणें काजिनो तशें दवरले. एक्झॅक्टली हे लोक उलयतात. हय सर. हें जर करूंक नाका, लोकांक जर कॅट करूंक नाका, जाल्यार आज एजिटेशन पसून कशें जाता, सोशल मिडियाचेर एजिटेशन जाता. लोक भायर येवपाकूच जाय म्हणून गरज ना, लोकांक तुवें सोशल मिडियाचेर जावंक जाता. आज रिव्हिजनिझम म्हणटा येवंकूच जाय. नवे वेज ऑफ गेटिंग पब्लीक ओपिनियन ऑर क्रिएटिंग अ पब्लीक अपरायझींग हें जावपाक जाय. पूण जातना हांवूय मानता की ओपोजिशनान युनिटी जाय. पूण पर्रीकार जेन्ना भितर सरिल्लो तेन्ना एमजी पार्टी डॉमिनंट आशिल्ली, ताणें आपलो जागो तातूंतल्यान क्रिएट केलो. त्या भशेन मे बी इट इज अ प्रोसेस इवोल्युशन. तूं अशें म्हणटा की काँग्रेस आज डॉमिनंट ऑपोजिशन पार्टी आहा. ना काँग्रेस नंबर आहा न्ही, काँग्रेसी कडेन नंबर आहा. फॉरवर्ड तातूंत भितर आपलो जागो शिरगांव करून हो कॅप्चर कित्याक करना स्पेस. ते पळोवया मरे, ते अजून कांय सोंपूंक ना. तुमी अजुनूय तुमकां इतले वर्स जालें मरे, 5 वर्स जावन ना 5 वर्सां हें आमी ओपोजिशन स्पेस विदीन द एसेंब्ली हाजेर हांव फक्त एक आहा, काँग्रेस 3 आहा. आनी काँग्रेस 3 भितर कितले ते एक कोर्टान आहा ते कोण जाणा, ते तांकां तुवें विचारूंक जाय. सो तांचे भितरूय तें भुरगेपणां चालू आहा, आनी तो आमचो एक मित्र पक्ष. आनी तांचे खातीर म्हाका तांची काकूट दिसता की तांचे ते जाग्यार केन्ना तरी पडूंक जाय. आनी म्हाकाय हांव देवा कडेन मागता की तांचे जाग्यार पडचे म्हणून बेगीन. देवा कडेन तूं दिगंबरा भशेन मागपाक म्हाका जाय तशें की तुजे कडेन ती शक्ती ना तांकां हालोवन उडोवपाची, तांकां एक दबाव निर्माण करपाची. स्वता दिल्ली वचून राहुल गांधीक मेळून हें कितें चल्लां, कारण निमाणें लोकांचो प्रेशर ऑपोजिशनाचेर येवपाक जाय. आनी आतां 1.5 वर्सां इलेक्शनाक हो प्रेशर बिल्डअप करून आतां विधानसभेचेर आमी येवयाच, पूण ताजे भायर एक मुवमेंट जाता अशें सरकाराक जेन्ना दिसतलें तेन्ना सरकार सादूर जातलो, काय प्रोजेक्ट विचार करतलो, बजेटाचेर चड दीस दितलो. सादे लोकांक आमी मेळूंक गेले पळय, एक पब्लीक आउटरीच एसेंब्लीन इश्यूज रेज करपाक. आज हांवें एक पोस्टमॅनाचो इशू काडला, सादे बारीक बरो इशू, पूण तो इशू पब्लीक आउटरीचांतूच आयिल्लो. ते आयिल्ल्यान ताणें म्हाका अशेंच सांगिल्लें, हांवें तांकां मेळूंक वचूंक ना, ते म्हाका मेळूंक आयिल्ले. अशे इश्यूज फक्त आयकूंक गेलो म्हणून सरकार इतलो आबूज जालो. तूं चिंत, आमी उलोवंक गेले जाल्यार कितें जावपाचें तें. हांवें एक पॉलिटिकल इन्स्टिंक्ट थंय वापरलेलो की हांव लॅक्चर करचो ना, मोर ऑफ लिसनींग दॅन लॅक्चरींग म्हणून. हें फक्त आयकुपाक गोंयांत कमी लोक जाले अशें म्हाका दिसता. आतां सगळींच भाशणां दितात, आतां प्रेसूय भाशणां दिवंक लागलो, एक्टिविस्टूय भाशणां दितात, पॉलिटिशियनूय भाशणां दितात, सगळेच भाशणां दितात. सो आतां आयकुपी मनीस गोंयांत कमी जाले अशें म्हाका दिसता. म्हाका एक सांग, तुवें पळय आतां पळय म्हणलें की तूं लोकांचें आयकुपाक गेलो आनी सगळ्यान भितर ताका भंय दिसलो तो बीजेपी म्हणून, पूण ताजे परत चड भंय काँग्रेसीक दिसला. आतां तें म्हाका खबर ना कित्याक भंय दिसचो तांणी. तांकां दिसपाक जाय की बाबा हो आमचे बरोबर आशिल्लो. पूण कितें आहा, हे जे काँग्रेस म्हणटा पळय तूं, ते कोण, ते भंय दिसला ते कोण, तो इट डिपेंड वेदर इट इज द इंडिविज्युअल ऑर द पार्टी. वी हॅड एन अलायन्स विथ द पार्टी, नॉट विथ एन इंडिविज्युअल फ्रॉम गोवा. आनी हे इंडिविज्युअल जे आतां आसा ते कोण नाशिल्लेच तेन्ना. सो म्हाका कळना कोण आबूज जाला तो. म्हाका सांग, आतां परत एसेंब्ली कडेन येवचें जाल्यार ऑपोजिशनान भितर जें कितें कॉर्डिनेशन जाय आशिल्लें तें कॉर्डिनेशन ना. ताणें एकामेकाचेर आरोप करपाक लागले, तुका आरोप करपाक लागले, तूं तांचे जी पळय ऑपोजिशनाची सो कॉल्ड मिटींग म्हणून जाली ताका तूं गेलो ना. कॉर्डिनेशन ऑपोजिशना मदीं जाय अशें लोकांक सगळ्यांक दिसता.
आनी कोऑर्डिनेशन मॅक्झिमम गोंयचे लोकांचे आनी गोंयचे इश्यूंचेर कोऑर्डिनेशन आनी एकवट जावंक जाय हे मताचो हांवूय आहा. ताजे खातीरूच आज हांव आनी विरेश बोरकारान बरोबर एक कॉलिंग एटेन्शन मोशन घालां जें तुमच्याच पेपरान काल फ्रंट पेज हेडलायन केल्ली, जे एक MDR म्हणून रस्त्याचेर 4,500 गोंयचे फॅमिलींचे फुडार धोक्यान आहा, तांचे धंदे धोक्यान आहा ऑन अ प्रोपोज्ड MDR इन द रिजनल प्लॅन. हाजे खातीर हो इशू एक चड करून बारीक लोक बहुजन समाजाक इफेक्ट जाता आनी ताणेंय बी हो इशू, विरेशानूय तो इशू एक 0 आवर मेन्शन म्हणून घेतिल्लो. हांवें ताजे खातीर एक एडजमेंट मोशन मूव केल्लें. सो आमकां दिसलें की हे इशूचेर तरी आमी एक जावंक शकता म्हणून आमी दोगूय एक जावन आमी एक कॉलिंग एटेन्शन मोशन घालां. हो एक इशू जालो. मे बी आतां फाल्यां आमी घालतले कॉलिंग एटेन्शन युनिवर्सिटीचेर. गोवा युनिवर्सिटी गोंयांत आसून गोंयकार ना अशें दिसूंक लागलां. युनिवर्सिटीक पूर्ण एक्सपोज केला. सो तें पळय मरे, तुमी जें कितें एक्सपोज केलां म्हणटात तें आमी थंय एकवटान एसेंब्लीन रेज करता जाल्यार तुज्यान खंयच्यान म्हणूं येता कोऑर्डिनेशन ना म्हणून. कोणाक जें दिसता समविचारी म्हणून जे कोण आसा ते तांणी एक जावंकूच जाय. कोऑर्डिनेशन जेन्ना पळय म्हणटात तेन्ना एसेंब्लीन न्ही ताजे भायर, कारण आमकां तो इशू लॉजिकल एंड जाल्लो ना. लॉजिकल एंड म्हणटा पयलीं एसेंब्लीन जेन्ना एसेंब्ली चालू आहा तेन्ना एसेंब्लीचे भायर आमी खबऱ्यो उलोवपूच ना. एसेंब्लींतल्योच भितरल्यो खबऱ्यो उलोवपाच्यो. कित्याक आज आमी जें उलयतात इज बेसिकली अबाउट प्रोसिडींग्स ऑफ द हावस इन द बिगस्ट सेशन ऑफ द इयर. बरें, MDR हो इशू तू लॉजिकल एंड कसो व्हरतलो? लॉजिकल एंड म्हणल्यार देवळां वतात, पारंपारीक घरां वतात, 4,000 ताका सोल्युशन अशें आहा आनी ताका 2 एंगलां आहा. आयकून घे. एक म्हणल्यार कितें की एक अशेंच लिडरान स्टेटमेंट दिला की रिजनल प्लॅना खातीर हें सगळें जालें म्हणून. जो रिजनल प्लॅन काँग्रेसीन काडलो दिगंबर कामतीन, जो विजय सरदेसायान इम्प्लिमेंट केलो आनी जो BJP आतां ऑपरेशनलायज करता ताजे खातीर हो सगळो इशू जालो म्हणून. हें खरें आसूंक शकता पूण ताका एक दुसरी सायड आहा. अशेंच हांव जेन्ना मंत्री आशिल्लो तेन्ना कोलव्या इगर्ज, मिनीन जेजू इगर्ज म्हणटा ती अशीच प्रोपोज्ड MDRान मदीं येताली. ताजे खातीर हांवें एक एडमिनिस्ट्रेटीव ऑर्डर काडून थंय रस्तो कमी केलो आनी इगर्ज साल्वार केली हेरिटेज स्ट्रक्चर म्हणून. हें जर आमी कोलवेचे इगर्जे खातीर करूंक शकताले जाल्यार हे 4,500 घरां खातीरूय अशी एडमिनिस्ट्रेटीव ऑर्डर हाडून तांकां आमी साल्वार करूंक शकता. सो तो आतां हांव हें सगळें उलोवप म्हणल्यार कितें जातलें की जें एसेंब्लीन उलोवपाचें आसा तें आज हांव उलयतां अशें जातलें विच इज रॉंग. पूण एडमिनिस्ट्रेटीव ऑर्डर एक सोल्युशन आसा. दुसरें, पर्रीकारान मुखेलमंत्री 2012 जातकर एक एडमिनिस्ट्रेटीव ऑर्डर हाडून रिजनल प्लॅन ऑपरेशनलायज करपाक बंद केल्लो विच इज लिगली नॉट टेनेबल. पूण ताणें केल्लें. सो एडमिनिस्ट्रेटीव ऑर्डर इज वन सोल्युशन. दुसरें, मॅपींग करूंक जाय त्या घरांचें PWDन आनी मॅपींग करून आमी दाखोवन दिवंक जाय की हीं घरां एक्झिस्टेड बिफोर द रिजनल प्लॅन. बाब काल्लू साल्वरीस जो एक सिनियर कावन्सील आहा ताणें ओपिनियन दिल्लें आहा की रिजनल प्लॅन येवच्या आदीं जीं घरां आशिल्लीं आनी तीं म्हाका बहुसंख्य घरां आनी बिजनसीस पयलीं आशिल्ले अशें दिसता, ते तांकां तुमी हातूंत लावंक शकना म्हणून. कित्याक यू आर गोईंग ऑन अ प्रोपोज्ड अलायनमेंट. दॅट प्रोपोज्ड अलायनमेंट हॅज नॉट बीन एक्वायर्ड. एक्विजिशन कांय जावंक ना. तूं प्रोपोज्ड रस्तो कोणाच्या घरा वयल्यान व्हरतलो. जमीन जर तुवें ती विकती घेवंक ना ते घरान तूं रावंक शकता म्हणून सांगपी तूं कोण? सेक्रेटरी धाडपी नोटीसी कोण? हे इश्यूज आहा. हे इश्यूज हांव सारांश इतलोच घेता की लिगली आनी एसेंब्लीन भितर सोल्युशन मेळपाकचे इश्यूज हे. हो इश्यू तरी आनी तो सोल्युशन मेळपाक हांव झगडटां. म्हाका एक सांग, काल तुवें जेन्ना हो इशू काडलो गोमंतकान पब्लीश करून तुवें आमचो पेपरूय दाखयलो तेन्ना ऑपोजिशन लिडर आनी तूं एका लायनीर अशें दिसलें ना. तो आपलो वेगळोच इशू काडटालो. ताजो मायक एज ए ऑपोजिशन लिडर सदांच ऑन आसता, तुजो सायलंट. सो जालें कितें की तो खंयचो तरी एक वेगळो इशू काडटा. तांकां आपल्याले खंयचे अग्रक्रम ते खबर ना. ऑपोजिशनाक वेगळो खंयचोय एकठांय येवन एक खंयचोय इशू लोकांच्या हिताचो इशू. ही घरां वतात कितलेशे बहुजन समाजाचे, तुवें रायटली काल इशू काडिल्लो, बहुजन समाजाची घरां दुकानां वतात, लोक त्रासान पडटात. येदो व्हडलो हाहाकार निर्माण जाला. ऑपोजिशन एकठांय ना. तातूंत इशू कसो आशिल्लो, हांवें मूव केल्लें तें एडजमेंट मोशन. एडजमेंट मोशन म्हणल्यार कितें की हावजाचो बिझनेस बंद करून हो इशू येदो व्हडलो इशू की तोच इशू डिस्कस जावचो हाका म्हणटात एडजमेंट. हे एडजमेंट मोशनाचेर स्पिकरान सभापतीन ताचेर रुलींग दिवचें आसता. सभापतीन रुलींग तयार केलें पूण तो उलोवपाक ऑपोजिशन लिडर उलयता आनी ताका उलोवंकूच दिना आनी म्हाकाय उलोवंक दिना थंय. सो तातूंत इशू जालो कितें की
आमी मूव कितें करतात तें कोणाक कळपाक त्रास जालो. आनी स्पिकर कितें म्हणटा, स्पिकरान रुलींग कितें दिलें की हे 2 डिपार्टमेंटाचे मॅटर आहा. एक PWD ज्यांनी मॅपिंग केलां आनी दुसरें पंचायत ज्याचे सेक्रेटरीन नोटिसी धाडल्या. सो सिन्स इट इज ऑफ 2 डिपार्टमेंट्स आय एम नॉट अलाउइंग द एडजमेंट. हें ताजें डिसिजन आशिल्लें. डिसिजन बरें आहा. डिसिजन अशें आसा म्हणून हांव तें कॉलिंग एटेन्शन घेवन आयलो. आतां इशू इम्पॉर्टंट आहा, इशू घेवंक जाय, सगळ्यांक इशू लागता. आतां हातून जर कोण अशें म्हणटा की तुवें तो कित्याक काडलो म्हणून तो लोकांचो इशू जायना अशें जर दिसपाक लागलें जाल्यार आमी भुरगेपणां करतात. आनी ही भुरगेपणां कोणें जाल्यार कोणें सांगूंक जाय. सो आमी एक्सपेक्ट करतात युरी आल्या कोणें जर सांगपा तूं भुरगेपण करता. ना हें भुरगेपण कशें जाता की हो इशू विजय सरदेसायाचो प्रायवेट इशू न्ही, हो गोमंतकाचो प्रायवेट इशू न्ही, हो फक्त सगळे बहुजन समाजाचोच प्रायवेट इशू न्ही, हो गोंयकारांचो इशू, 4,500 फॅमिलींचो इशू ज्यो फक्त आतां मॅप जाल्या त्यो चडूय आसूंक शकता. आनी देरफॉर हो इशू खातीर क्रेडीट घेवपाक कोणेय झगडूं येता. हांवें मागिल्लें जेन्ना आउटरीच जाल्लो तेन्ना हांवें म्हणिल्लें एसेंब्लीचे पयलीं मुखेलमंत्र्यान सोल्युशन हाडचें. एसेंब्लीन कित्याक पयलीं हाडचें आनी क्रेडीट घेवचें. क्रेडीट घेवपाक ताका कोण हाडयना आमी. सो ताणें क्रेडीट घेवचें आनी अवश्य आमी ताका क्रेडीटूय दितात. आमचें काम ओपोजिशन म्हणून एसेंब्लीन रेज करपाचें. म्हाका एक सांग, हो पळय जो इशू आहा हो चडसो नॉर्थ गोंयाक लागता. साऊथ गोवा पूण अजून तरी लोकांक अजून कळूंक ना तें साऊथ गोवा. एक्झॅक्टली 3,000 घरां साऊथ गोवान आहा, 1,500 नॉर्थ गोवान. तूं पळय कळूंक ना म्हणटा तें काँग्रेसीक कळूंक ना, कारण काँग्रेस फक्त कॉन्सन्ट्रेट करता सालसेत किंवा साऊथ गोवा. तांकां नॉर्थ गोंयाचे पडूनच वचून काय दिसता. ना आसूंक शकता पूण 4,500 घरां आतां मेरेन हो फिगर बरो वाडूंक शकता. आनी हो 4,500 नॉर्थ गोवा ना 1,500 नॉर्थ गोवा, 3,000 साऊथ गोवा. साऊथ गोंयचो MP काँग्रेसीचो आहा सारकें. सो अशें हो बरो व्हडलो इशू हो. आनी हो इशू ह्या इशूक सोल्युशन आसा. इशूक सोल्युशन आहा एडमिनिस्ट्रेटीव ऑर्डर काडून, ना जाल्यार तो रिजनल प्लॅन रद्द करून नवो रिजनल प्लॅन करपाचो. आतां तुवें काल आयकलां की सुप्रीम कोर्टान सांगलां स्टे दिवंक ना. 17 स्टे मेळना. तें 39 एक कोर्टान आहा. ODPs आर बींग चॅलेंज. अशें सगळे हातून नवो रिजनल प्लॅन येवपाक जाय. तो रिजनल प्लॅन 2021 जावंक जाय आशिल्लो. म्हज्या वेळार तो जावंक शकनाशिल्लो कित्याक ताका हॉरायझन पिरियड म्हणून आसता. हॉरायझन पिरियड 2021 मेरेन आशिल्लो. सो आतां 25 आहा. ऑलरेडी 4 वर्सां आमी लेट आहा. सरकाराचें तेंय डिसिजन घेवं येता जाय जाल्यार की आमी रिजनल प्लॅन नवो करतात म्हणून, आनी ते रिजनल प्लॅनार रस्ते येदे आसचे ना म्हणून. आनी रिजनल प्लॅन जेन्ना सरकार अनावन्स करतलो, फाटलो रिजनल प्लॅन म्हणजे अजून पर्यंत जे डेव्हलपमेंट कामां ती पूर्ण बंद करप ना तशें जावंकूच शकना. कोर्टान अपहोल्ड केल्लें आहा की रिजनल प्लॅन म्हणटा तो इज द DNA ऑफ प्लॅनिंग. एक खंयचो तरी रिजनल प्लॅन बेस प्लॅन म्हणटा आसपाक पडटा. पर्रीकारान कितें केल्लें की 2001 आनी 2021 तातूंत कॉमन जें कितें आहा तेंच आपूण अलाव करतात. बट लिगली एंड टेक्निकली दीस वॉज रॉंग. 5 वर्सां आमी प्रताप सिंग राणे, दिगंबर कामत हे सगळे जेन्ना ओपोजिशनान आशिल्ले 12 ते 17 मेरेन, तेन्ना आमी सदांच क्रिटिसायज केलें की गोंय अशें प्रगतीशील प्रदेशान 2 रिजनल प्लॅन पळोवन कॉमन कितें हें सोदप कितें काय म्हणून एक रिजनल प्लॅन करूंक जायना. बरें, हांव मंत्री जेन्ना जालो, हो रिजनल प्लॅन जर जातलो, आतां एडगर रिबेलो गोंयान आसा जाल्यार तुका कितें दिसता फक्त गोंयचे एक 4 लोकांक घेवन करप काय ताका एक नॅशनल आउटलूक जाय? ना रिजनल प्लॅनाक एक क्लियर हें आसा, मॅन्डेट आहा. रिजनल प्लॅन म्हणटा तो कन्सल्टेटीव प्रोसेसान जावचो आसता. हो रिजनल प्लॅन 2021 दिगंबर कामतीन केल्लो. तो रिजनल प्लॅन चार्ल्स कुरियान केल्लो. ह्याच चार्ल्स कुरियान 3 दिल्लीचे रिजनल प्लॅन केल्ले. सो राजधानीचे जर 3 रिजनल प्लॅन तो करूंक शकता जाल्यार एक गोंयचो आनी तो गोंयकार असून रिजनल प्लॅन कित्याक करूंक शकना? ताजे मदीं एडगर रिबेरोय बी तातूंत आस्पाव ताणें बी घेतिल्लो आनी ताणें मागीर कितें तरी मतभेद जाले आनी तो भायर सरलो. फॅक्ट इज रिजनल प्लॅन जावपाक जाय आनी रिजनल प्लॅन कसो करप हें मॅन्डेट केल्लें आहा. म्हणल्यार कन्सल्टेटीव प्रोसेस म्हणटा तो करूंक जाय. हांव जेन्ना BJP बरोबर सरकारान आशिल्लो म्हज्यान जाय जाल्यार म्हणूं येता आसलें की हो रिजनल प्लॅन आमी भायर उडयतात म्हणून. पूण फॅक्ट असो आहा आनी प्लॅनिंग लोक आहा ते अशें म्हणटात की दिगंबर कामतीन 5 वर्सां कन्सल्टेटीव प्रोसेस म्हणटा तो कंप्लीट केल्लो
आनी ताका आमी मान दिवंक जाय. विजय, एक गजाल खरी की लोकांचे जे पळय सेंटिमेंट्स आनी एक्सपर्ट जे पळय उलयतात तांचो आतां पॉलिटिशियना वयलो विश्वास गेला. रिजनल प्लॅनाच्या नांवान फाटल्या दारांतल्यान कन्वर्जन येता, जमनी भायल्यांक विकून उडयतात आनी हो जो पळय प्रोसेस गोंयकार अल्पसंख्याक जावपाचो जायत आसा, एक तो. दुसरो इशू आज तूं एक बरो काडलो म्हणटा म्हादयचो. म्हादयचो इशू इतलो सिरियसली तुवें आज मांडला आनी तो इतलो जर सिरियस आसत ताजेरय जशें अस्तित्व गोंयचे रिजनल प्लॅनाचेर आसा तशें अस्तित्व म्हादयचेर आसा. सो हाजेर आतां कशें, कारण तुवें आज म्हादय म्हणटा ती जिवनदायिनी गोंयची अशी म्हणून आमी मानतात. सो ही म्हादय आतां डायवर्ट कशी करतात. म्हादय दोन हें आहा, कळसा आनी बंडुरा. कळसा म्हणटा पावसान सामकें व्हडलें दिसता आमकां, कित्याक उदक सगळें तातूंतल्यान येता. पूण बंडुरा म्हणटा गिमान पसून चालू आहा. आतां कर्नाटकान एक बरें चिंतलां की नेर्से म्हणटा थंय तांणी पायप मेकींग फॅक्टरी केल्या. थंय आतां ते घालतले पायप, तातूंतल्यान ते डायवर्ट करून कळसान ते हाडटले आनी मदीं हें खंयच कोणाक उदक वापरूंक मेळचें ना. आनी हें उदक ते डायरेक्ट धारवाड व्हरपाचें आहा. आनी हें ड्रिंकींग वॉटरा खातीर न्ही, हें बेजिकली एक गजलिंग क्रॉप, पावर गजलिंग म्हणटा भशेन वॉटर गजलिंग क्रॉप, शुगर केन, जो धारवाड हुबळी चड जाता ताजे खातीर हें उदक आहा. आतां हें जर जालें जाल्यार गोंयचो एंटायर वेस्टर्न घाट्स आनी जें कितें आमी बायोडायवर्सिटी म्हणटात सकल आमी सारांश केलो जाल्यार उदकाक फाटीशेर जावन मरतले फुडले आमचे जनरेशन. आनी हे कोणाचे मतदारसंघान पयले मरतले? मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघान. दुसरो नंबर 2 मतदारसंघान हो विश्वजीत राणेच्या. सो केदोय व्हडलो देव केलो जाल्यार उदक येवचें ना. आनी तांकां हें कितें जातलें आनी कितें ताचें सोल्युशन आहा तें सांगपाक उत्तर ना. म्हाका आज वायट दिसलें की जें प्रुडंटान 3 दीस पयलीं हाडलां, जो राजेंद्र केरकार थंय वचून ताणें दाखोवन दिलां, जें हांवें जानेवारीन जेन्ना मिटींग घेतिल्ली आमची हावस कमिटीची तेन्ना सांगिल्लें की अरे नेर्से म्हणटा थंय ते पायप मेकींग फॅक्टरी करता म्हणून. तो WRDचो चीफ इंजिनियरान म्हाका तेन्ना सांगलें की कितें उलयतात तुमी काय म्हणून, ते रान म्हणून, रानान पायप मेकींग फॅक्टरी कशी जातली काय म्हणून. आज ते प्रुडंटाच्या हातून तांणी मार्कींग दाखयलां, हें दाखयलां, ऑलरेडी शेडां बिडां घाली. सो सरकार गोंयचो करता कितें? बरें, इतलें जर हें आहा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जर कर्नाटकाक करता जाल्यार आमी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसिडींग्स कित्याक स्टार्ट करनात? युरीन ताका विचारलें की 16 कोटी रुपया मोडल्या म्हणून. 16 कोटी रुपया आदवोगादांचेर मोडल्या, पूण हें 3 दीस पयलीं जालां अपघात, हो कितें करपाचें इलिगॅलिटी ते करतात, आमी कोर्टाक कशें सांगना? हाजो अर्थ कितें? आतां हांवें चिंतलां की हें जर अशेंच उरलें आनी WRD डिमांड्सा मेरेन जर सारकें सोल्युशन मेळना जाल्यार हांव पयलो म्हणल्यार ते हावस कमिटींतलो रिजायन जातलो. कित्याक अशें तांचे बरोबर आस्पाव घेवप, तांचे बरोबर रावप आनी तोच आमीच जर अन्याय करतात आमचे स्टेटीचेर जाल्यार तांचे बरोबर रावन कितें फायदो? सो हांव असो एक निश्कर्श आमच्या निमाणे कडेन काडूंक शकता की गोंयचो विकास हाजे बद्दल जें कितें रेटो ऑपोजिशनाक लावपाक आशिल्लो तो लावपाक कमी पडटात. म्हादय प्रश्नाचेर सरकार, म्हादय प्रश्नाचेर एका तेंपार काँग्रेसीन तें डायवर्जन करपाक दिलें, आतां BJP अनास्था दाखयता. सो ऑपोजिशनाकय शक्ती ना. सो गोंय काबार जावपाचें काय म्हण फुडल्या 10 वर्सान? ना, म्हादयचे विशयाचेर म्हाका दिसता त्या भशेन अशें की आज BJPचो सरकार गोंयांत आसप हें बरें, कित्याक काँग्रेसीचो सरकार कर्नाटकान आहा. सो तांणी एक्चुअली झगडून ती म्हादय कशी तरी साल्वार करूंक जाय आशिल्ली. पूण हातून जॉयंट वेंचर जाता काय कितें अशें जेन्ना दिसूंक लागता लोकांक तेन्ना आमी एक धाकटो प्रदेश आनी कर्नाटका इज बीग ब्रदर आनी ताजे खातीर तांची दादागिरी चड चलता. दादागिरी खरें म्हळ्यार न्ही कर्नाटक सरकार म्हणून चलना. तूं जर बारीक पळयत कर्नाटकान हे जे पळय लोक आसात शेतकरी, तांचो जो ते सतत फाटले 10 वर्सां रस्त्यार बसल्यात. हो जे हे पळय जी 2 ट्वीन सिटीज आहात धारवाड आनी हुबळी, हे सबंद लोक रस्त्यार आहा आनी ते तांकां. पूण स्थानीक लोक थंयचे जे आहा, थंयचे कणकुंबीचे लोक आसात ते डायवर्जनाचेर कोंत्र आहा. बेळगांव आमी त्या लोकांक बरोबर घेवंक जाय न्ही. आमी बी आमचे डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट म्हादयचो सगळ्यान चड इफेक्ट 70रीचेर जाता. 70रीच्या लोकांक कितें पडून गेलां? आमी तें एकदां मानिल्लें, 70रींतल्या लोकांक चड हुलोप बसतलो तर ते लोक तो शांत आहा म्हणून. फूल शांत आहा. 70रीचो लोक आनी साखळेचो लोक तांकां लागता न्ही तें. सो हांव निमाणे कडेन इतलें म्हणून फक्त 2 दीस जाले असेंब्ली. फुडले जे कितें दीस आहात
तातूंत भितर आमकां योग्य गोंयाक दिशा मेळपी अशें कितें तरी ऑपोजिशन एक कितें तरी आपले ठोस भुमिका मांडटलें. आमी एक आमचो कांय न्ही जाल्यार गोंयच्या लोकां खातीर एक विजन डॉक्युमेंट आसतलो की चूक कशी सिनिसिजम न्ही की गोंय सगळें गेलें आमकां डिवेलपमेंट नाका असलें न्ही. जें कितें आसा तें प्लॅन डिवेलपमेंट जावंक जाय आनी गोंयांत फुडार आसा आनी ब्रँड गोवा म्हणटा तो वचून खपता. हो ब्रँड गोवाचो फायदो गोंयकारांक मेळूंक जाय आनी तो कसो जावप ताचे खातीर एक क्लियर विजन आमी हे एसेंब्लीचे एंड मेरेन दितले. थँक्यू. तूं एसेंब्ली चालू आसतना आमच्या डिबेटीक आयलो आनी तूं एक म्हत्वाचो जो पळय विशय मांडला तो म्हत्वाचो विशय कितें आहा तो म्हत्वाचो विशय ब्रँड गोवा. आमकां केन्ना केन्ना भंय दिसता ब्रँड गोवा कारण तो ब्रँड गोवा इतलो विकला आनी तो इतलो लोक लायनीन उबे रावन विकते घेवपाक तयार आहात. हातूंत भितर गोंय कितलें उरतलें तुवें म्हणलें तशें. गोंय उरपाक जाय जाल्यार गोंयकार उठूंक जाय आनी गोंयकारांक उठोवपाचें काम आमी करतले. व्हेरी नायस. ह्याच विशयाचेर आमी आतां ह्याच तुज्या उतरांचेर ही कार्यावळ सोंपयतात. गोंयकारांक उठोवंक जाय ऑपोजिशनान मुखार रावन मुखार येवन आनी एक साद घालून गोंयकारांक उठोवपाची वेळ आयल्या. पळयत रावात गोमंतक TV.